कदंब महामंडळ गोयच्या खासगी बसवाल्यांची लॉबी मोडून काडपाक आनी गोयच्या गांवगिऱ्या लोकां खातीर येरादारीची सोय जावची म्हूण मुखेल हेतान सरकारान सुरू केल्लें हें महामंडळ। पयलीं तेंपार लोकां कडेन आतां सारक्यो दुचाकी वा चार चाकी नाशिल्ल्यो। येरादारी खातीर लोकां मुखार कदंबाच पर्याय आसतालो। फकत येरादारी खातीरूच न्ही जाल्यार गोयच्या गांवगिऱ्या वाठारांनी ज्यो कदंबा रातच्यो वस्तेक रावताल्यो त्यो गांवांत जर कोण बरो ना जालो वा बाळतेर बायलेक हॉस्पिटलांत व्हरची पडली जाल्यार लेगीत त्यो पावताल्यो। असो ह्या कदंबा बसींचो गोंयच्या आनी खास करून गांवगिऱ्या वाठारांतल्या लोकां कडेन जिवाळ्याचो संबंध तयार जाल्लो। माझं नाव गुंडोगुंतो वासुदेव भावे, मुक्काम धावे, वाळपई, सत्तरी, गोवा। आमच्या गावात दुपारी 12 वाजता पूर्वी गाडी जात होती कदंबा प्रायव्हेट, ती आता बंद झाल्यावर 3 वर्षे झाली आणि आता त्या वेळेला एक कदंबा पाहिजे होती पण ती काय चालू झालेली नाही अजून। तुम्ही धाव्यातल्या पण सगळ्यात पहिली ज्या कदंबा चालू झाल्या ती तुमच्या धाव्यातून झाली, याच्याबद्दल तुम्ही काय म्हणता? पहिले आमच्या गावातल्या धावे कदंबा जवळजवळ 1974-75 सालात सुरू झाली आहे। त्यापासून रेग्युलर गाडी दुपारी 2 वाजता आणि रात्री 8 वाजता गाडी येते आणि सकाळी 7 वाजता सुटते आणि दुपारी 3:30 वाजता सुटते। अजून लेगीत गोयच्या गांवगिऱ्या वाठारांतल्या जाणट्या लोकांक कदंबा बशीच येरादारी खातीर योग्य अशें दिसता। सरकारान कदंबा बसी वाडोवच्यो म्हूण तांची मागणी। उदाजी गांवकर, बाबलो गांवकर, पाली। आतां पयलीं आमी बारीकपणा पासून बशी आसल्योच प्रायवेट, ना अश्यो न्हू, पूण कदंबाक आमकां चड फायदो। गोवोरमेंटान ह्यो कदंबा जे केल्यो तेन्नाच्यान लोक सगळे कदंबाचेर प्रवास करूंक लागले। आमी केलो, शाळेची इस्कॉलाची भुरगीं करूंक लागलीं। तर आतां ह्यो काय जालां, प्रायवेट गाडयो आनी भुरग्यांक त्रास जाता, सगळे आतां मारो येता। आनी ह्यो कदंबा आतां पयलीं ज्यो तुमी धाडल्यो आनी आतां त्यो तुमी समज भायर काडल्यो, क्रॅकाक दिल्यो, जाल्यार परत कदंबा चालू जावंक जाय न्हू, दुसऱ्यो गोवोरमेंटान धाडपाक जाय न्हू। तुमी नव्यो कदंबा परत घेवन वाडोवच्यो आनी प्रत्येक गांवांनी जश्यो धाडी तश्यो धाडच्यो, म्हणजे सगळ्या जगाक भुरग्या बाळाक सूख मेळ्ळें, भुरग्या बाळाक टायमशीर येवंक मेळ्ळें। प्रायवेट गाडयो काय एक येयली टायमार न येयली टायमार भुरगीं उरलीं, म्हणजे कदंबा ह्यो गोवोरमेंटाच्यो टायमशीर येता म्हणून त्यो भायल्याक पडटा भुरग्या बाळाक, म्हणून ह्यो कदंबा गोवोरमेंटान फुडें क्रॅकाक धाडच्यो न्हू, दुसऱ्यो घेवच्यो आनी परत्यो गांवांनी पावोवच्यो। आता तुमच्या सद्याक कदंबाच्या डेपोनी स्क्रॅपाक काडिल्ल्यो शेकड्यांनी कदंबा धूळ खायत पडल्यात। त्यो रोखड्योच स्क्रॅपाक काडटले म्हूण महामंडळाच्या अध्यक्षांनी सांगलें। ज्यो बसीस एक्सिडेंट जाता जावं त्यो 15 वर्सां नंतर ज्यो गव्हर्मेंटाचे स्कीम येयल्या त्यो स्क्रॅप करपाक जाय। खुबश्यो बसी ज्यो आहा त्यो आमी तेजें टेंडर करतले आमी स्क्रॅप करपा खातीर आनी तेजो प्रोसेस चालू आसा। आनी त्याच भायर पयलीं कशें जालें की बसीस ह्यो एक्सिडेंटल बसीस ज्यो आसता ते आमी टायम टू टायम करतले। सरकारची एक पॉलिसी येयल्या, त्या पॉलिसी पासून ते स्क्रॅप आमी करचे पडटा। खुबशे बशी बऱ्यो आसता, ते एक्सिडेंट जाता, तेजे पार्ट्स जे आसता ते आमी यूज करता, बाकीचे जे आमचे बरे वस्तू आहा ते आमी यूज करता, मागीर बाकीचे आहा ते आमी स्क्रॅप करता। सर, म्हणजे केन्ना मेरेन हे बसींचो म्हणजे जे पार्ट्स बीन आसा ते तुमी काडून एक BOD मिटींग आमी थारयला की जाता तितले बेगीन त्यो डिस्पोज करच्यो। गोंयांत अजून लेगीत गांवगिऱ्या वाठारांनी लोकांची कदंबा बसीं खातीर मागणी। मात दुसरे वटेन गांवांनी कदंबा बंद पडपाचे प्रकार सदचेच। लोकांक कदंबा जाय मात तांकां बरी सेवा मेळना अशें चित्र। महामंडळान लोकांची मागणी लक्षांत घेवन कदंबाची सेवा सारकी करपाचेर भर दिवन महामंडळाक आर्थीक नदरेन घटमूट करपाची गरज आसा। गोमंतक टीव्ही खातीर ब्युरो वांगडा वर्षा आश्वेकारा सयत सपना सामंत।